Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12th. Admissions are now open for class 8 to 12th. We have study centers at Margaon, Vasco, and Porvorim. दिवचले सरकारी आस्थापनांची कामां चालू आसात थंय नितळसाण ना, तेका लागून डेंगू केशी वाडटात म्हूण काँग्रेस फुडारी मनोज नायकाचो आरोप. दिवचले आयज तुम्ही पळयता आसतले प्रगती जावं विकास कशा तरेन चल्ला. आयज आमी हांगा उबे आसा ते बस स्टँडार तसोच एक प्रोजेक्ट हांगा IDCक चालू आसा फायर स्टेशनाचो. एका वाटेन विकास आमकां दिसता कितलो स्लो चल्ला तो, पूण त्याच बरोबर हांगा तुमी पळयता ते फाटल्यान कोण जाला तशें भायर गटारां आसा, तर त्या प्रोजेक्टाक थंय अशेंच पाणी साचलेलें आसा. आयज दिसान दीस डेंगू मलेरिया सारकिल्या दुयेंसांक आयज वाडत चल्ल्या. दिवचल्यान आमी पळयता हेल्थ सेंटरान वचून जर इन्क्वायरी करशात कितलेशेच केसी वाडलेले आसा. पण हांगा स्वता गव्हर्मेंटाच्याच प्रोजेक्टांनी जर अशा तरेन डेंगू आनी मलेरियाच्यो ह्यो ज्यो पैदास आसा जळारांच्यो हे जर अशा तरेन चल्ला जाल्यार म्हाका दिसता सरकारान हेचेर खंय तरी लक्ष घालपाचें आहा. मजगतीं थळावी नगरसेवक अपर्णा चंदन म्हणटा बस स्टँडाचें काम चल्लां तेका लागून गटारांनी माती वचून तुंबल्यात. मुन्सून सिजन आमी तो गटर फूल म्युन्सिपाल्टी थ्रू म्युन्सिपाल्टी लेबर आमी तो सगळो गटर साफ करून घेतलेलो. पण आतां बस स्टँडाच्या डेव्हलपमेंटा कामा खातीर खुबशी म्हणटा ते डेब्रिजीस म्हणटा ते सगळे त्या गटरान पडलेले आसा आनी तो फूल गटर ब्लॉक जाल्लो आसा. बिकॉज हांव आमच्या ह्या प्लॅटफॉर्मा थ्रू कॉन्ट्रॅक्टर जेणे तो बस स्टँडाचो काम घेतलेलें आसा ताका रिक्वेस्ट करता की जाता तितले बेगीनच्या बेगीन तो गटर म्हणटा तो साफ करचो. दिवचलचो नगराध्यक्ष कुंदन फळारी म्हणटा बस स्टँडाचें काम करता त्या कंत्राटदाराक नितळसाण दवरपाक लेटर केला. तो करिना जाल्यार आमी करतले. निर्णय म्हणजे हांवें पयलीं ते कशें आसलें आमचें ते गटर आसलें सद्या ते कन्स्ट्रक्शन चालू आसल्या कारणान कदंबाचे बस स्टँडाचे ते ट्रक बीन तेंचे माल व्हरोंक जाय म्हणून तेंच्यांनी ती खळी पॅक केल्या सो दॅट म्हणजे फुडें आमचें उदक तें वचना म्हणून आमी ऑलरेडी तांकां लेटर केलां की मातशें हें करचें नाल्यार आमी तरी तें करता. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.